गिरकरवाडा हरमल वाठारात नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ले बेकायदेशीर हॉटेल सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान पेडणेच्या उपजिल्लोधिकारी आणि पुलिसांक दिल्लो। ह्या हॉटेलाची लायट आणि उदकाची पुरवण बंद करपाचोय आदेश न्यायालयान दिल्लो। जायत्यो परवाने घेनासतना नो डेव्हलपमेंट झोनात हे बांदकाम केल्ल्याचो शिक्को न्यायालयान ह्या हॉटेलाक मारिल्लो। 31 ऑक्टोबराक न्यायालयान हे हॉटेल मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्लो। हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळोंक ना। देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवडावपाचें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातले अशें म्हायती मेळ्ळ्या। गिरकरवाडा हरमल या वाठारान नो डेव्हलपमेंट झोनिंग या जाग्याचेर बेकायदेशीर 4 मजली बिल्डींग जे हॉटेल आसले ताका 25 ऑक्टोबराक हायकोर्टाच्यान ऑर्डर आयल्या उपरांत सिलींग जाले। 31 ऑक्टोबराक ताचे डिमॉलिशन करपाची ऑर्डर हायकोर्टान काडिल्ली। 31 ऑक्टोबर म्हणजे आयज 31 ऑक्टोबराक ते डिमॉलिशन करपाचे आशिल्ले, पूण ती आतां पोस्टपोन जाला आनी ताचे डिमॉलिशन फाल्यां जातले अशें आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। सुत्रां कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळ्ळ्या की गांवच्या सरपंचान डिमॉलिशन स्क्वॉड जे आसा तांकां लेटर करून फाल्यां म्हणजे पोस्टपोन करची म्हणून तांकां मागणी केल्या। जाल्यार ही जी ऑर्डर आशिल्ली ती 25 ऑक्टोबराक हायकोर्टांतल्यान त्या हॉटेलाक सिलींग करपाचें आशिल्लें आनी 31 ऑक्टोबराक डिमॉलिशनाची आसली, पूण ताचे ऑर्डर फक्त 21 दीस पोस्टपोन जाला आनी ही जी ऑर्डर आसा ती पोस्टपोन म्हणजे फाल्यां ताचें डिमॉलिशन जातलें अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर।